जिणे तुझ्या मी भागेदा संतोषान वडुल्लासान सोम्या तुझे समोरया बलिदान कंद्या काळजा धन्या तुका भेटयला बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमची सवे आसू. मगाळ बाबा बहिणीनो परत्या संतोषाचो आणि संभ्रमाचो दीस देवान आज आमकां फावो केला. फाटल्या 2 वर्सां तावन ही 13 भुरगीं राखून रावलेलो दीस तांच्या पयल्या कुमगाराचो. जायत्या आतुरायेन जायती तयाराय करून जेजूक काळजांत सेमच्याक वडात्रेगांत ती आसली पूण आमचे मदें आयिल्ली कोरोना पिडा तांच्या ह्या सक्कड आशेक एक विराम घालूंक लागली. पूण देव बरो ताज्या भुरग्यांचो तो मोग करता. तांणी भावार्थान आशिल्लें तें सगळें तो दिता. देखून चिंतिनातले बरीच म्हणयेत आयच्या दिसा हो संभ्रम तांकां फावो देवान केला. देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया. ह्या भुरग्यां सांगाता आनी तांच्या आवय बापाय सांगाता मेळोन देवाक आमी दिनवासुया ताच्या बऱ्यापणाक. ह्या सर्व नेणतुल्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळी समर्पण तांचे पासत मागया. आज जेजूक ती तांच्या काळजांत घेतात. दीस वेता वेता चड आनी चड जेजू सारकें तांचें चिंतप तांचें उलोवणें तांच्यो करण्यो जावं दी. जेजूक ती मोगाची आनी लागशीं जावं दी. चड आनी चड येवकारिस्तांतल्या जेजूक आशेवंक लालेवंक मिसाक येवन ताका सेवंक तांचें काळीज सदांच अत्रेगूं दी. आनी अशें जेजू तांच्या जिविताचो वांटो जावन जिवीत फुलोवं आनी तोच जेजू तांचें जिवीत सोबो म्हणून आमी आमिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या सर्वां पासत मागया. आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्याचें पितूर आमच्या मुखार दवरता आनी जेजू बऱ्या गवळ्याचें मोवाळायेचें लक्षण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आसतावन ह्या भुरग्यांनी ती जेजू मोवाळाय तांच्या जिवितांत बगी जाय. त्याच मोवाळायेन तांणी जिये जाय. आवय बापूय थंय जेजूचें हें मोवाळायेचें रूप ह्या भुरग्यांनी पळय जाय. आनी आवय बापायनी तसली मोवाळाय दाखोवन जेजू खरोच मोवाळ म्हणून तांकां दाखोवंक शकली तर ही भुरगीं व्हड जावन येताना कशें जेजू लोकांक पळोवन तांचे कश्ट दूख कंत बेजाराय समस्या पळोवन मोवाळ्ळो तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक लागलो. तशींच ही भुरगीं त्याच जेजूची देख घेवन तेच परे करूंक शकता. ती कृपा ह्या भुरग्यांक आनी हांगासर आसच्या सर्व तांच्या आवय बापूय कुटुंबादारांक फावो करून दी म्हणून मागया. जायते फावटी आमी सक्कडे जेजूचें मोवाळायेचें रूप जावं सलवल्या बक्षाणें मागया. मी सक्कड सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंतीकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सोम्यांगा कृत कर सोम्यांगा कृत कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेच बरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या इल्यास बुधा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे बाप काढदार आमची काकूत कर तू बाबाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिसका तुझे कृपेच्या देण्याने तांकां अधिक भर भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आज पयले फावटी जेजूक तांच्या काळजांत घेवच्या ह्या नेणतुल्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक जेजूच्या मोवाळायेची देख घेवन तांणी तांच्या जिवितांत जेजूच्या मोवाळायेक रुजवा जावचें भाग तांकां तूं फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या ससना. आमीन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप. म्हज्या सरावाचो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्यांचे कटा उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचें फारीकपण घेतलो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरावाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सरोवंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नांत वा अकांतान भरचे नांत. तांचे मदलो
एक पर्यंत सुकोन वेसोना उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येताले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसायतलो. तो खरो राय कसो शणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तरण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचे उतर हे देवाचे मोड उपकार. निशांत उदका सरशी तो म्हाका आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुवारांतल्यान हांव चलता तरी कसलेच वायटाक हांव बी येवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसा. तुजो दंडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलान. म्हजे माते तूं मागताय. म्हजे कोप भरून वमताता. सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सांत पावलोन एफेस घरांक बरयल्या पात्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, पूण तवल पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्या एकवटायली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी करून आमचे मोदे उबारलो दुस्मानकायेचो पागोर
आपल्या रक्तामासान ताणें कोसलोवन घाला आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशे 2 लोकांतावन आपणा थंय एक नवी फर्जां रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मरून आपल्या मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पायल्यांत. अशे क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस आसल्या हेर जातींच्या तुमकां आतां ताका लागीं म्हूण आसल्या आमकां क्रिस्तां मरिफात तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेचे योग्यता जोडून घेतल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मुझे बुकरे मुझो ताळो आयकता म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमची सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आता धर्मदूत जेजू सरशी फाटी आयले आनी आपलें देख केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते मचव्यार सोडून ताचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळयवन सबारांनी तें खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर्व शहरांतावन फाय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसाच्या की पयले वचून पावले. अशें मचव्या वयलो तो सकला देंवताना जेजून व्हड एक लोका जमो पळयलो. गवळी नतलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्रत्येक जावन आज पयले फावटी जेजूक तुमच्या काळजान घेवच्या मोगाळ भुरग्यानो. आज जेजूक तुमी पयले फावटी घेतना जेजूचें एक अपूर्बायेचें पिंतूर तुमच्या दोळ्या मुखार आयची देवस्तुती दवरता आनी तें जावन आसा जेजू बऱ्या गोवळ्याचें. आनी आज तुमी सक्कळी धव्या वस्तुरार बकऱ्यां बरी वा शेळये बरी सोबीत दिसतात न्ही. तुमी शेळयो पळयल्या सडा बजावन धव्योच आसतात. आज ह्या धव्या वस्तुरार
तुम्ही आज शेळया बरे पर जळतात आणि आज तुमचो जेजू बरो गवळी जावन तुमच्या काळजांत येता तुमचें राखण करो तुमकां जिवितांत मार्गदर्शन दिवंक वाट मुखार व्हरूंक एक गवळी वाट मुखार व्हरता तुमकां जेजूस मुखार रावन आनी मुखार तुमी कशें जेजूच्या वाटेन समका जाय म्हणून तसो तुमची वाट व्हरता आज तुमकां दोस येदोळ तुमी ह्या संवसारी घेतलेल्याच्या की उंच आनी मोलादीक कोणेंच दिवंक सकनात असलें खान सोरो आज तो तुमकां दिता आनी तें जावन आसा ताचेंच मोलादीक मांस आनी रगत हाच्या वरणी सडीत मोलादीक खाण पवित्र खाण ह्या संवसारांत खंयचेंय ना तुमी नाना तराची खाणां केल्यां जावंक बरो पूण आज तुमकां तें मेळटा खाण तें तुमकां सासान जिवीत जोडून दिता तें खाण तुमकां जेजू लागीं एकवटायता तें खाण तुमकां सर्गींच्या राजांत इप्शीन मेटा काडूंक सकत बोळ जावन तुमचे सांगाता सदांच आसतलें देखून केदें वर तें भाग पळया केदो वर तो अपुरबायेचो दीस आयचो जेजू बरो गवळी ताच्या मोगाळ शेळयांक ताचेंच मांस आनी रगत दिता देखून तो बरो गवळी एका बऱ्या गवळ्यान मात्र आपणाकच खाली करून कांयच बाकी दवरनासतना शेळये खातीर संपूर्ण मापान दिवयेत आनी ह्या संवसारांत तें केल्लें एकल्यानच तें जेजू ताच्या शेळयां खातीर संपूर्ण मापान खाली कर येवकारिस्तांत आमकां दिल्लें देखून आमकां क्रिस्तांवांक येवकारिस्त भोव मोलादीक सगळ्यां वरणी भोव मोलादीक आमच्या जिणेचें केंद्र आनी शिखर म्हणटा हाच्या भायर आमकां दुसरो एक संभ्रम ना हाच्या भायर सडीत एक मोलादीक जेवण आमकां दुसरें ना आमी जिवितांत करये जाली अती मोलादीक करणी म्हळ्यार जेजूचो येवकारिस्त आमी भेटोवंचो केदना भावार्थान भक्तीन हो येवकारिस्त आमी भेटयता तवळ आमच्या जिवितांतली देवाक उंचली मोगाची आनी श्रेश्ठ मोगाची करणी जावंक पावता म्हणलें आज उडास दवरा आनी त्या भावार्थान त्या भक्तीन आज कशें तुमी आयल्यात जेजूक घेवंक तशेंच हर एक दीस मिसाच्या बलिदानाक वा येवकारिस्त भेटोवंक तसल्याच भावार्थान भक्तीन आसक्तेन तुमी येजय आनी तवळ तो बरो गवळी जेजू तुमकां सदांच ताचें मांस आनी रगत वाडून तुमकां दादोशी करतलो देखून आज देवाक तुमी अर्गां दिवया आयच्या पयल्या वचपान तुमी आयकलें आपल्या परजेची निर्लक्ष्य केल्ल्या इस्रायेलाच्या बेजबाबदार मुखेल्या विशीं जेरेमिया प्रवादी शीन उसारता देखून एक बऱ्या गवळ्याक आपूण दितलो म्हणटा पोरण्या तेस्तामेंतान आमी पळयलें जाल्यार देवान आपल्या परजे खातीर जायत्या गवळ्यांक दिलें मुखेल्यांक दिलें पूण जायते फावटी ते मुखेली जे कितें तांकां जबाबदारी देवाच्या दृश्टेन करूंक आसली ते करच्याक ते सलवाले आनी देखून आयच्या दिसा जेरेमिया प्रवादीचो प्रवाद देवच एका बऱ्या गवळ्याक दितलो म्हणून भासयता आनी मार्क पळय आयच्या वांजेलान जेरेमियाचो प्रभाव जेजूच्या येण्याद्वारे ह्या संवसारी खरो जालो म्हणून तो आमकां दाखयता जे कितें बऱ्या गवळ्या विशीं जेरेमिया प्रवाद्यान सांगल्लें आसा तें आज मार्क म्हणटा त्या बऱ्या गवळ्याक जेरेमिया उल्लेख केल्लो तो बरो गवळी होच तो जेजू तो म्हणून आमकां आज मार्क समजयता आनी पळया हो बरो गवळी जेजू हो बरो गवळी जेजू मिसां वावर करन थकल्ल्या आपल्या शिसांक विशेवाक आपयना आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक खावंक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली आनी मिसां वावर करन ते थकोन आयल्या
आनी देखून जेजू आतां कितें समजता ह्या म्हज्या शिसांक इल्लोसो विशेव जाय पूण जेजू तांकां विशेवाक आपोवन व्हरता. बरें गवळ्याचें लक्षण पळया, विशेवाक थकल्ल्या शिसांक तो आपोवन व्हरता आनी मचव्या सोडून पेले तडीक वेची मांडावळ तांची. लोक हें पारखयता, शीस आनी जेजू खंय वेतात म्हणून तांकां कळ्ळें. हेणे ते मचव्याचेर सोडून वेताना लोक पांय वाटेन धांवून वचून शीस आनी जेजू पावच्या की पयले थंयसर वचून पावले. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा थंयसर विशेवाच्या जाग्याक वचून पळयताना लोकांची खेट पळयोवन जेजूचें काळीज मोवाळायेन भरलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. कित्याक जेजू त्या लोकांक पळयलेंच ताचें काळीज मोवाळायेन भरलें? कित्याक म्हळ्यार तो लोक गोवळी नातलेल्या शेळयां बरी जावन आसूं. तशें म्हळ्यार त्या लोकांक मार्गदर्शन दिवचो, शिकोवन दिवचो, जिवितांत शिस्त, नीत, भक्त, देवपिरांत कळीत करचें कोणीय नातलें. देखून पळया जेजू थंय तांणी हें सक्कड जोडलें. देखून जेजूची शिकोवण तांकां इतली पसंद जाली की जेजू गेल्ल्या कडेन पुरा ते ताका सोदून वेताले. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू तांकां जायते शिकोवंक लागलो आनी जेजून शिकयलें तेंच जिवितांत शिस्त, भक्त, देवबिरांत सत, नीत हें ताणें शिकयलें. आनी तांच्या जिवितांत आसचे समस्ये, कश्ट, दूख फूड करूंक ताणें तांकां वाट दाखयली. देखून ते ताचो पटलाव करून गेले. पळया जेजू तांकां कितें जाय तें दिवंक शकलो. देखून एक बरो गवळी काळें करता, आपणाक जाय जाल्ल्यांक मात्र न्हय, बगार आपणाची कोणाक गरज आसा तांकां कितें जाय तें दिता. देखून पळया शिसांक तो विशेवाक आपोवन हाडना आयला, पूण आतां पळया लोकांक पळयतना ताचें काळीज बिरमतेन भरता आनी तो कितें करता, लोकांक कितें जाय तें दिता. आपणाक जाय जाल्ल्यांक तें बाकी दवरता आनी पळया कोण आपणाक सोदून आयला तांकां कितें जाय तें दिता. हें बऱ्या गवळ्याचें लक्षण. तांच्या परिस्थितीक कितें कारण, त्या परिस्थितींत तावन कशें भायर येवचें तें सांगून दिता जेजू तांकां आनी तांकां तें जोडूंक वाट दाखयता. एक बरो गवळी ह्या रितीन मनशाच्या ह्या शेळयेच्या जिवितांत वावरता. देखून गवळ्याचें प्रमुख मिसांव शिकोवचें, खावोवचें न्हय, शिकोवचें. गुणबळे ह्या पवित्र येवकारिस्तान आमकां देवाचें उतर आसा त्या खातीर शिकोवच्याक. देखून जेजूचें प्रमुख मिसांव शिकोवचें आसलें, लोकांक सत उगडापें करचें आनी सत उगडापें जायचें जाल्यार शिकय जाय. आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार पळया ती सताची शिकोवन देवाच्या उतरा मकान पवित्र पुस्तका मकान मिसा वेळार आमकां मेळटा. देखून ह्या मिसा वेळार देवाचें उतर चीत दिवन आयकोवचें, तातूंत उर्बेन बागेमचें कितें वाचलां, कितें प्रवचनांत विवर दिला तो सारको आमी आयकोवचो आनी जिखून घेवचो. कित्याक जेजूची शिकोवण ती. शेळयांक खरें खाण, खरें जिवीत, सासान जिवीत, बरें जिवीत खंय मेळटा म्हणून जेजू ताच्या उतरांनी आमकां शिकयता. जायते फावटी आमी हाका गमान दिना. देखून आमी जिवितांत कश्टांत आमकां जाय जाल्लो खरो विशव मेळना, सरोव मेळना, पिवण मेळना. संवसाराच्या सोरोवा आनी विशेवा खाणा फाटल्यान वचून मनीस थकून वेता, निराशी जाता, कंगाल जाता. जिवितांत बळ्या ताका समाधान ना, संतोष ना, ददोसकाय ना, घरांत समाधानान एकवटान जियोंक शकना. कारण हें जेजूची शिकोवण निर्लक्ष्य करचें. ताणें मात्र खरी वाट संतोषाची, ददोसकायाची, समाधानाची, सताची, नितीची दाखोवली. देखून कुंगार समचें कितलें म्हत्वाचें गी, तितलेंच म्हत्वाचें मिसा वेळार देवाचें उतर आयकोवचें. जो कोण देवाच्या उतराक चीत दिवन आयकना तो मीस परिपूर्ण रितीन भेटयना, तो मिसान परिपूर्ण रितीन भाग घेना. देखून देवाच्या उतराक आमी बरेंकन गमान दिवन तें आयकताना युकारिस्तांत आमी क्रियात्मक रितीन भाग घेता. आनी आमकां जेजू न्हयच ताच्या मासाचें पोशण दिवन सरव दिता, ताच्या
उतरांचें पोशण दिता, सोरोव दिता आनी आमच्या जिवितांत आमच्या समस्यांक परिहार ताच्या उतरां आमकां दाखयता. जेवण ताचें मांस आनी कान आमकां घटाय दिता आनी आमी आमच्या समस्यांक कश्टांक परिहार खंय सोदी जाय म्हणून ताचें उतर आमकां दाखयता. हे दोनी सांगाता गेल्यार मात्र येवकरीस्त आमच्या जिवितांत फळादीक जावंक पावत. मस्त पोटी येवकरीस्त आमी संभ्रमताव आनी भेटयता, पण तो जियोंक आमी सकना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक जेजूच्या शिकवणेक आमी दिजय जाल्लें घमंड दिना. देखून मीस जावन भायर गेल्ल्या उपरांत काळें करचें, येवकरीस्त कसो जियमचो ताची आमकां विसर पडटा. देवाच्या उतरान कितें सांगचें, आज तुमी भेटयलोलो येवकरीस्त मेटा इगर्जेची देवल्या उपरांत कशें तुमी जियमचो तें देवाचें उतर आमकां सांगून दिता. आनी तें आमच्या मतींत जिखून दवरिना जाल्यार आमी परतून काणें करतले, हांव येवकरिस्ताची जिणी जियोंक चलवतल्या. देखून आमी उडासान दवरया. तशेंच एका बऱ्या गवळ्याचें खाम आपणाक जाय जाल्लें तें जोडूंक सहाय्यक आसात, तसल्यांक कितें गरजेचें आसा तें दिवचें. एका वाटेन कोणाक पळय जोडूंक जाता तांकां जोडच्यो वाटो शिकोवच्यो, आनी कोणाक पळय आपणाक जाय तें जोडूंक जायना तांकां जोडूंक कितें गरज आसा तें दिवचें. आनी देखून हाका गरजेची संपणमुळां खंय आसात ती सोदून काडची आनी ती दाखोवन दिवची. जायते फावटी गवळ्या लागीं शेळयांक असहायक शेळयांक कितें जाय दिवच्याक ताचे लागीं जाय पुरतें आसचें ना, पूण संपणमुळां खंय आसात ताणें जोडये जाली ती दाखोवन दिवचें कामय एका बऱ्या गवळ्याचें म्हणलें आज जेजू आमकां स्पश्ट करता. बरें गवळी जावं ताच्या मोवाळायेन बरो देवाची कृपा गरज. सैमान मनीस स्वार्थी, तो आपणाचें आनी आपणाच्या तबेन आसलेल्यांचें मात्र बरेंपण आशेत. आपणाक कोण बरें करता तांकां तो बरें करता, पूण बरो गवळी तो न्ही. ते कोणी गवळी करतात, बरो गवळी कितें करता, बरो गवळी न्ही जावन आपणाची कोणाक गरज आसा, कश्टांत आसा, दुखांत आसा, समस्यांत आसा तांकां स्पंदन करता. तें करी जाय जाल्यार हर एका गवळ्यान पयलें जेजू बऱ्या गवळ्या लागीं ये जाय, देवा लागीं ये जाय. देवा लागीं येवन ताच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें बऱ्या गवळ्यांत हांव घे जाय. आनी उपरांत जें कितें बऱ्या गवळ्यांत हांव ताणें घेतलां तें वचून ताच्या शेळयांक ताणें दी जाय. हें घडना जाल्यार शेळयांक कितें गरज आसा तें दिवचो ना, पूण आपणाक खंयचें बरें म्हण दिसता तें दितलो. आनी जायते फावटी शेळयांक जें कितें आमकां बरें म्हणलें दिसता तें आमी दिल्यार तें शेळयांक उपकारा पडचें ना. देवाच्या दृश्टेन म्हज्या हाताखाल देवान दिल्ल्या शेळयांक कितें गरज म्हणलें देवानच म्हाका सांगी जाय, ताणेंच म्हाका दी जाय, ताणेंच म्हज्या हातान घाली जाय जाल्यार हांवें पयलें त्या देवा लागीं त्या बऱ्या गवळ्या लागीं वचून ताचे लागचें खाण घेवंक शिका जाय. मागणें देवाचें उतर, साक्रामेंताचें जिवीत, देवा मुखार येवन ताचें तावन घेवन आमचें जिवीत भरूंक. कोण हें करता तो खंडी जावन आपल्या शेळयांक कितें गरज आसा तें दिवंक शकता. देखून भुरग्यांनो, वडिलांनो, तुमी निरंतर हांगासर येवकरीस्त भेटयल्यार पावना. हर एक दीस मागण्यांन देवाच्या उतरान देवा मुखार वचा जाय. तुमच्या जिवितांत उणें आसलें भरती करी जाय आनी तोवळ मात्र तुमच्या भुरग्यांक कितें गरज देवाच्या दृश्टेन तांकां खरी भावार्थी भुरगीं करच्याक तें दिवंक तुमी सकतल्या. ना जर तुमी देवा लागीं येना, तुमचेंच जिवीत देवा तावन भरिना तर तुमच्या भुरग्यांक भावार्थी दृश्टेन कितें गरज आसा तें दिवंक तुमी सदवतल्या. हर एक क्रिस्तांव जबाबदारेर आसलो हर एकलो गवळी, जबाबदारेर आसलो हर एकलो गवळी. आवय बापय, शिक्षक, कामाच्या जाग्यार आसलो धनी, कोणीय तो जावं, शिक्षका, याजक, कोणाक पळया जबाबदारी आसा ते सगळे गवळी. देखून ह्या गवळ्यांनी सगळ्यांनी जेजूची देख घे जाय. खंयचोय बापय या आवय आपल्या भुरग्यान सगळ्या ताच्या जिवितांत आपणाचेरच होंदोन रावा जाय म्हणून आशेना. आपल्या भुरग्यांक ताच्याच पांयार उबे रावच्याक तयार करता आवय बापय. देखून पर्या ताका बऱ्यांतले बरें शिकाप दिता.
आनी जर तर हें मिसांव करिना ती आवय बापूय त्या भुरग्यांक बरें गवळी जायना. आनी केवळ संवसारी शिकप मात्र न्हय त्या भुरग्यांक दिसय जाल्लें. ह्या भुरग्यांक सडीत मापान आनी प्रत्येक जावन आज कुमगार गेमच्या भुरग्यांक तुमी सडीत जावन एक बरो गवळी जावन तुमच्या भुरग्यांक संवसारी शिकप आनी कौशल्यां शिकोवच्या सांगाता. भावार्थी जिणेची कौशल्यां ग्रेस्तकाय ती दिरवी ते भावार्थाचें खाण तुमच्या भुरग्यांक दिवचें काम तुमचें. तें तांणी जोडचें बरी पळोवचें काम तुमचें. तोवळ मात्र तुमी बऱ्या गवळ्याचें मिसांव तुमच्या भुरग्यांक थंय तुमी जारी करतात. शिक्षकां तांचें जारी करतात. जर तर हें दिवंक आमी सलवताव तर आमी बरे गवळी जायना, गवळी जावन उरतले. हांव पळया जेरेमिया प्रवादी म्हाका सांगता गवळ्यांनी तांची जबाबदारी प्रामाणीकपणान जारी करूंक सलवले, बेजबाबदारेचे जाले देखून पळया देवान बऱ्या गवळ्याक धाडले. देखून आमी ते बेजबाबदारेचे पवित्र पुस्तकान उल्लेख केल्ले गवळी जायना. जेजू सारकें बरें गवळी आमच्या हाताखाल कोणाक दिल्यात तांकां आमची जबाबदारी. आज जेजू आमकां उडास करता. हे मीस हांव तुमकां आज आसा म्हणलें उडासान दवरा. देखून हे मीस भेटयता आसतना भुरगीं तुमच्या आवय बापूय पासत मागा. तुमी तांचे थंय जेजूच्या बऱ्या गवळ्याची लक्षणां तांतले प्रमुख जावन जेजूचें मोवाळायेचें लक्षण म्हज्या माय बापाक जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मोवाळायेन बर म्हणून मागा. आनी तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांक आमच्या शेळयांक भुरग्यांक कितें सोरोव तुज्या दृश्टेन गरज आसा तें तुजे तावन समजोवन तुजे तावन जोडोवन तें आमच्या भुरग्यांक दिवची कला ती आमकां शिकय. आनी आमकां प्रमुख जावन बरें गवळी आमच्या भुरग्यांक जावन आदर्श जावन तुज्या वाटेन समकोंक आमकांय कुमक कर म्हणून त्या बऱ्या गवळ्या लागीं आज आमी मागे. उबे रवया आमच्या बाबार्थाची विचारणी करया. सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो आमकां मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस असलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सरलो सर्पभेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला तेंदान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतो सतमानदा पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी जेजू बऱ्या गवळ्या मुखार सर्गींच्या बापा हुजीर दवन आमकांय जेजू बऱ्या गवळ्या सारकें कर आनी जेजूच्या मोवाळायेन बर म्हणून सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. मोगाळा बापा पापा सैबान सर बिस्पानी येसाक धार्मिकांनी जेजू बरी मोवाळेन भरलेले गवळी जावं कुमक कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक. आमच्या देश मुखेल्यांनी आपले परजेते मोवाळे दाखोवन खरे गवळी जावं तांकां दैवीक प्रेरण बोर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक. आज पयले फावटी कुमगारान तुका आमी समचे आमी सर्वांनी आमचे भविश्य रुपीत करूंक जेजूचे आदर्श घेवंक आनी सदांच तुजो मोग करूंक तुजे कृपेन आमकां बोर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक. युवा जाणा तशें आमी भुरग्यांनी संवसारी तारांची न्ही बगार जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन तांचे जिवीत रुपीत करूंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत वाट दाखय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक.
आमकां भावार्थाची जणवाय दिल्या आनी आयच्या संभ्रमाक तयार केल्ल्या आमच्या वडिलांक आनी दोतोन शिकयल्या सर्वांक तुजे दारार बेसार दिवन बरे गवली जावं कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां आमच्या मोगाच्यांक सर्वांक मनशाकुलाक आनी पिडे विरोजुसच्या सर्वांक मुखले दिसान कोविड पिडा तोंड सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागे. सर्गींच्या मगाळ बापा ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. तुजे बेसांव आमकां दी. जेजूची मोवाळाय आमच्या दोळ्या मुखार दवर. त्या मोवाळायेन आमी वाडोवंक कुमोवकार. हांगासर आसच्या सर्व जबाबदारेर आसच्या व्यक्तींनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन बऱ्या गवळ्याच्या लक्षणांनी तांचें जिवीत रुता करूंक आनी तांच्या हाताखाल आसलेल्यांक खरेंच बरें गवळी जावंक कुमोवकार. हें मागता हांव तुज्या आस्पता जेजूचे नवी. आमेन. कानी काडूंक पाटी वचून रेडी जाया.
समर्पितां ये बापा उद्या वैना सगी बापा समर्पितां आमकां तुका सोरो अर्पितां ये बापा उद्या वैना संगी बापा समर्पितां आमकां तुका घे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर घे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर मग अल्बाम बहिणीनो मी बटम जे बलिदान सरपद वेदराद्या बाबा पाक मन तसलें जा म्हणून मागात ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नेक्या परिसरेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आदी मागावे वेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें परवीं आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सुरवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदराने सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय सुजो मोग आमी भोगतां भागार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्यात आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड भोगू आमी बरबशान त्रेगून रावता त्या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता सर्गी
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. भुरग्यांनो बो पवित्र वेळ उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगजान बदल तुमी जेजूची कूड आनी सिमसो पूण भक्तीपणान भावार्थान सगळें तुमचें गमन ह्या वेळार हांगासर तुमी दवरचें. बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजी तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंदी तावन अस्तमते पर्यांत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एकाशा पर्जा तूं जमयत आसा. देखून बाबा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगज आमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सुगूड परगटुया. जेजू मेरो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेरो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासून तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरणा आसूं ताज्या आनंद बरीत पुनार्जी बांदपणां आसूं निसर्गार सडणे आसूं मी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्ट सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोमे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें माये भगवंत आमकां आरमरयेच्या ह्या भगवंत अमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांजुजेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता.
बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो करमान आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पिटर पाल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस गवळी आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची प्रत्येक जावन ह्या नेणतुल्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकोन घे. कणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक ददोशी जातल्या म्हण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुमयाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दीव, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांत दी आमकां निवार, आमकां निवार, आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपात कांदली सुटय आनी सरबा कांदांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे आपातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुमयान आमकां दिल्ली शांती मी एकामेका लागीं वांटून घेवया. देवाची शेळी संसाराचे
हे जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती आमचो बरो गोवळी आपल्या शेळयांक आपणाचेंच मांस रगत दिवन पोस करची तिच्या जेवणाका पयलली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. भुरगीं एक घडी भर दोळे धांपा. प्रत्येक तरान तुमच्या माय बापा पासत तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्या पासत मौनपणी एक घडी मागा. आयच्या दिसाच्या संभ्रमाक तांणी तुमकां तयार केला. तुमच्या थोड्यांची पप्पा वा मम्मी हांगासर नात. ती आयचो संभ्रम मिडिया मुखान पळयोवन आसा तांचे पासत मागा. तुमकां दोतोन शिकयल्या सकयल शिक्षकां पासत मागा. जेजू तुमच्या काळजांत येताना जेजू तांकांय सकडांक आमच्या मोगाच्यांक तुजे बेसांव दी म्हणून काळजांत हांव जेजू लागीं तुमी मागोवन हो कुमगार काणगेयात.
की हांव सर पडटा गुन्या वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेव तो काला लेता तर ये जेसू भोगोस जेसू हर ये घडी सांगधी जेसू जेसू तू ये मोजे थंय काळजां प्रकाश फाकय जिविताचो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागय जेसू तू ये मोजे थंय काळजां प्रकाश फाकय जिविताचो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागय अर्गा मागणे आता थोडो वेळ काळजांत आयल्या जिजू भक्तीन आनी मोगान अर्गा दिव्या दोळे आमचे दंप्या तुमचे जबाब अर्गा तुका सोम्या जिजू अर्गा तुका धन्या जिजू अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू मोगाळा जिजू पयले पावटी तुजी मांस आनी रगत संची बाग आमकां फोवो केल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू जिजूक आमचो बरो गवळी जावन दिलाय देखून अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू आमकां मार्गदर्शन आनी शिक्षण दिवंक जिजू बऱ्या गवळ्या तसली मोगाल आवय बापाय आनी शिक्षकां दया केल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू प्राजिताचे संस्काराद्वारे आमची पदकां भोगसून तुजे थंय आमकां राजी केल्ल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू पवित्र पुस्तकाद्वारे आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू तुजो योकारिस्त भेटोवंक जेजू बऱ्या गोळ्या सारके याजाक दिवन आमकां तुज्या मोगांत आनी एकवटांत रावंक कुमोक केल्ल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू आमकां बरें कुटुंब रावंक घर न्हेसोंक आनी खावंक जेवंक जाय परते दिल्ल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू आयच्या दिसाचो संभ्रम आसा करून संतोष आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू जेजू बरी गवळ्यो बरी सदांच आमचो मोग करचे आनी जतन घेवचे आवय बापूय भाव भयणी आनी सबर इश्टांक दिल्ल्या खातीर अर्गा तुका सोम्या जिसू अर्गा तुका धन्या जिसू आतां एक घडी बर मौन
मौनपणी जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दीस घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवी सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवी धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन बरे गवळी जावं क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आमी भुरग्यांक दिवंक आसच्या कोंता बेंतिनीचेर आशिर्वाद घालता. उपरांत ती आमी भुरग्यांच्या गळ्याक घालता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सुरवंदरा, तुझ्या मोगा पासून आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराचे भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या मोगा पासून ही तुजी साकरां व्हडे भक्तीन ही बेंतीन तशेंच हें कोण तूं वापरतली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर. अशें तिचे विनंतेन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कृपेन ती थी रावों दी, जो जी येताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. दय करून बसा. एक घडी भर बसा. आयच्या संभ्रमाक कुमो केल्ल्या सकडांक मोठव्यान उपकार बावडोवंक हांव आशेतां. प्रत्येक जावन आयचो संभ्रम करूंक वावरल्यान चॅरिटी सिस्टरां, प्रत्येक जावन सिस्टर हेलेन भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या आनी उरल्या सिस्टरांनी सुपेरियर उरल्या सिस्टरांनी मेळोन आयच्या संभ्रमाक कितें पुरा तयाराय गरज आसा ती सक्कड तांणी केल्या. देखून सर्व ह्या भुरग्यांक तयार केल्ल्या आयच्या संभ्रमा वावर भेटयल्या सेवा दिल्या सर्व चॅरिटी सिस्टरांक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ बेसवा तांचेर हांव मागतां. दुसऱ्यान आज आमकां रंगीन गायन करूंक कुमो केल्ली ग्लॅनिश मार्टीस तशेंच डॉमिनिका, तांचो दोगांयचो हांव उपकार बावडतां. ह्या वेळार आपयल्या वेळार संतोशान हांगासर येवन हो संभ्रम धरतो करूंक बरेंकार अपोरबायेन वजंत्र केळोन गायन करून ह्या मिसाची भक्तीपण सळयलां, तांचो हांव उपकार बावडतां. तशेंच आईची फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करना लायव्ह युट्यूबार प्रसार केल्ल्या जॉस्विन तशेंच डेन्झेल दोगी जण शक्तीनगर कोडयाळचे, तांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावडतां. देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सेवेक देव तांकां दराळ मापान बेसावांनी भरून दी म्हणून हांव मागतां. अशें वैयक्तीक आनी परोक्ष आनी विविध रितीन आदार दिल्या तुमच्या सर्वांचो उपकार बावडता. जायत्या भुरग्यांनी तुमच्या भुरग्यांच्या कुमगाराच्या नांवान गरजेच्यो वस्तूंक तुमी दान दिला, तुमचो हांव उपकार बावडतां. भुरग्यांच्या नांवान गरजेच्यो गरजो तुमी सुदारशिल्ल्या पासत. दोगा व्यक्तींनी आयचे सगळे मीस लायव्ह करूंक कुमो केल्या, आदार दिल्या, तांचोय हांव उपकार बावडतां. तुमच्या उदार मनाक देव दराळ मापान प्रती 100 वांड्यांनी प्रतिफळ तुमकां दिवन दी म्हणून हांव मागतां. थोड्या जाणांनी वैयक्तीक रितीन म्हाका तशें सिस्टराक थोडी काण दिल्या, तांचे उदार मान संभ्रम आमी करना फादर, तुमच्या कर्साक आसूं दी म्हणून सिस्टरांनी म्हाका म्हळें. पूण आमी दिल्लें आमी यूज सडा वजन उपाय करिना. गरजेक वा कोण गरजेवंत आसात तांकां तुमच्या नांवान दिल्लें कितें, पूण थोड्यांचें बरें मान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वैयक्तीक रितीन येवन असलें उदार म्हण तुमचें आमचे थंय दाखयल्या पासून. आनी अशें
विविध रितींनी ह्या संभ्रमाक आदार सहकार दिल्या तुमच्या सगळ्यांचो मी काळजांतान उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा. आतां कुमगाराक आयलेले भुरग्यांनी मात्र येवचें. तुमकां पयलें एक एकल्याक कोण दिता, बेंतीन दिता, सर्टिफिकेट दिता आनी एक बायबल दिता. तो तुमी घेवन तो बायबल सदां वाचूं, कोण तो सदां गळ्यान घालो, सदां तर्स करो, बेंतीन सदां तुमच्या गळ्यान घालो. हें तुमी गेल्यार खंडी जावन मरये मायेतावन रक्षण जोडतल्यान पवित्र पुस्तकाद्वारे जेजू तुमकां उजवाड दाखयतलो भावार्थी जिनी जियो. तेज्या उपरांत सगळ्यांचो फोटो काडूंक आमी अवकाश करून दिता. आवय बापाय भुरग्यां सांगाता याजक आनी सिस्टर आवन एक एक फोटो काडटली. तेज्या उपरांत तुमकां आवय तो फोटो काडचे जाल्यार फोटोग्राफर हांगासर आसतलो, तुमकां तो फोटो काडूंक कुमो करतलो. हांगासर नाका ते केकली सेया, तुमकां कितले फोटो जाय तितले काडटलो. उपरांत सक्कड फोटो सीडीन घालून दितलो. तुमकां जाय जाल्यार सिलेक्ट करून तुमकां जाय जाल्लो आल्बम करचो. सगळे मीस केदाळाय तुमी पळोवन वॉलमॅक्स क्रिएशन चॅनलान युट्यूबाचेर केदाळाय तें आसतलें. मी वॉलमॅक्स चॅनलाक गेल्या जाल्यार आयच्या संभ्रमाचे फर्स्ट होली कम्युनियन मास म्हणून गेल्यार तुमकां आयचे मीस युट्यूबार केदाळाय तुमी बसून पळोवेत. ताका परतून एक सीडी गरज ना, युट्यूबार तें केदाळाय आसता, तुमी युट्यूब ओपन करून तुमी पळोवेत. देखून सगळ्यांक तुमकां परत एक पटी देव बरें करूं म्हणटा. अकरेचें गीत गायतना कोणता बेतीन आनी कितें भुरग्यांक दिवंक आसा तें दिता. ते जाल्ल्या उपरांत फोटोग्राफी हांगासर आसतली. गीत गायन करें. नमो नमो मोरये मुखार
मान तुका होगळा तुका हसून गायता तुका नमो नमो मोरये मोकाळ आमची शेकाये मान तुका होगळा तुका हसून गायता तुका माय आमा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दीस काळका कुलतीची माय आमा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दीस काळका कुलतीची नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळा तुका हसून गायता तुका मुखाळ पुत्रा सवे अवकार मोरये आशीर्वाद दिवा आमकां बगीम कुर्साची कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.